आयज आमी हो चावडेर कोर्तालीम रोड घेतलो झेडपी फंडाचेर आनी हो रोड न्यू रोड जावन आसा आनी न्यू रोड कोत्तलो जाल्यार जायते प्रॉब्लम्स फेस करचे पडटा, जायते त्रास पडटा आनी हो रोडाची एस्टिमेट जावन आसा 3 लाख आनी आयज हो न्यू रोड स्टार्ट करचे पयलीं न्ही पावस पडलो तेन्ना भरपूर तेजे सारके माती देंवोन ते सारको काबार जाता त्या लोकांक भरपूर त्रास पडले भरून काडची पडली ती माती कित्याक रस्त्यार वचोन ते ट्रॅफिकूय जाम जावपाक लागले आनी जायते त्रास पडले। लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केले हो कशें करून मातशें रोड करून दिवचो म्हणून आनी हांवें तो झेडपी लेवलाचेर करून पर्सनली वचोन ते म्हणजे फायल कितें आसता फायल रेडी करतलो जाल्यार पासून तुज्यान डे बाय डे ते हे फॉलोअप करूंक पडटा, विदावट फॉलोअप ते कांय जायना आनी न्यू रोड करपाक व्हेरी डिफिकल्ट की NOC जाय आनी हे जाय ते जाय हें जाता। सो हांवें ते पर्सनली वचोन ते करून आयज हो रोड करून घेतलो आसा आनी 1-4 दिसां भितर ते रोड करून रेडी करून दितले आनी हांव लोकांक लागून मागता तुमी मातशे प्रॉब्लम्स फेस केल्ली जायती सो तुमकां सगल्यांक देव बरें करून काम हें केलें क्रिसमसा पयलीं गिफ्ट आनी सांगपा म्हणल्यार म्हगेली एक विश आसली की क्रिसमसा पयलीं सगळ्या दारांनी जो इंडिविज्युअल रोड भितर आसा ते सगळे करून घेतले म्हणून सो जायते वेलसांव कंचावली हांवें ते रोड घेवन ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ले आसा आनी होय रोड कंप्लीट जातलो बिफोर क्रिसमस आनी तांकां एक गिफ्ट कसो म्हजो क्रिसमसाक आनीकूय म्हजी जायती कामां आहाय हांव ती फुडें करतलें अशेंच करून हांव म्हाका म्हजें काम जें कितें आहा न्ही लोकांक मुखार हांव पावोवपाक सोदता आनी तुमकांय सगळ्यांक रिपोर्टरांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचे वरवीं म्हजें काम जें कितें हांव कोत्ता न्हू तें मुखार फुडें वयता पावता आनी तेच भशेन म्हाका एक उमेद आहा करपाची एकलें वचोन एकटें जावन काम करपाची एक उमेद आहा ती हांव ती लोकां मदें दाखयतलें म्हाका लोकांक निवडून हाडलां म्हणटकच म्हाका लोकांक जाय तशें जावपाक जाय आनी जशें लोकांक जशें जाय तें हांव करूंक पावतलें। आमची ZP मॅडम मेर्सियन वाज एका आमी काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा। सोशल वर्कान ती एक्सपिरियन्स आसा, ती पंच आसली, डेप्युटी सरपंच आसली आनी आतां ती ZP जाली आनी म्हाका एक बरें दिसता की एक्चुली आमचो MLA आसा पूण ZP म्हणटा म्हजें काम हांव पर्सनली वयतलें, पर्सनली फॉलोअप करतलें आनी पर्सनली करून घेतलें। ताका लागून हांव तिका खूब मानता आनी तिका हांव खरेंच देव बरें कर म्हणटा कित्याक तिची ही कॅपॅसिटी कित्याक लोकांनी तिका वाडून हाडला ZP म्हणून तर ती म्हणटा जेन्ना म्हाका ZP म्हणून निवडून हाडला तेन्ना म्हजें काम करपाचें आनी आपूण पर्सनली बोवन करता म्हणून तिणें हर्सवॅन दिला, मोबायल मार्क दिला, तेणें देवळाक एक जनरेटर दिला, खूब रोड्स केले आनी खूब केले आसा आनी हांव जाणा हांव तुमकां आतांच सांगना पूण हांव जाणा आनीक हे दिसांनी खुबशीं कामां जावपाचीं आसा कित्याक तिणें सगळें ऑलरेडी सँक्शन करून दवरलेलें आसा। फक्त कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना पावतलो तेन्ना ते वचून आपली कामां करतली। हांव तिका ऑल द बेस्ट म्हणटा, तिका हांव खरें काळजांतल्यान आमच्या कोर्ताली मतदारसंघा वतीन तिका हांव देव बरें कर म्हणटा कित्याक बारीक बारीक जशें इंटरनल रोड्स आनी कितें तरी जनरेटर आनी कितें आहा पळय तें सगळें ती करता एट हर लेवल आनी म्हाका दिसता असलो ZP खंयच्याय गांवांत आसचो। जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणटा ते काम करपाचें भोंवन भोंवन आपल्या स्वताचे बळाचेर काम करपाचें आनी म्हाका दिसता हें काम आमची ZP मॅडम करता म्हणून तिका देव बरें कर म्हणटा आनी फुडाराकूय जितली कामां आसतली तेणी बरे भशेन करचें आनी देवान तिका सपोर्ट करचो म्हणून हांव मागता। फर्स्टली I would like to thank our ZP Madam Mersina Vaz for dedication आनी न्यू कन्स्ट्रक्शन केल्या बदला रोडाचें हांगा पाजेतर हांगा हांगा चावडेर सो हांव तिका थँक्स म्हणटा। Secondly, I would like to wish her all the best for her future development projects. जायते त्रास जाताले वयर चडपाक पावसां बी निसरून पडटाले आनी जाणटेले बीन जायते त्रास पडप आतां आमचे ZP मेंबर बाय मेर्सियन वाज हाणें मुखार सरून हो रस्तो आमकां करपाक आपलो आदार दिला। जायते ताणें हे त्रास घेतल्या तो रस्तो तयार करपाक आनी आयज हो रस्तो कंप्लीट जाता म्हण ताका देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमच्या सराकूय देव बरें करूं म्हणटा। आमच्या वाड्यांक तो आमकां जाय तो आपलो आदार दिता आनी सदांच दितलो म्हूण हांव ताचें आभार मानता।